Argan tuka somyan Jesu, Maiman tuka somyan Jesu, Aradan tuka somyan Jesu, Arsitam tuka somyan Jesu, Varnitam tuka somyan Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. नमन बरी कृपेन भरलेले स्वामी तुझी संगता स्त्रिया भितर तू सदैव पोळ जगुश्चेन चिसो भगवत देवाची नमो प्यागाते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या बरी कृपेन भरलेले स्वामी तुझी संगता स्त्रिया भितर तू सदैव पोळ जगुश्चेन चिसो भगवत देवाची नमो प्यागाते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या नमन बरी कृपेन भरलेले स्वामी तुझी संगता स्त्रिया भितर तू सदैव पोळ जगुश्चेन चिसो भगवत देवाची नमो प्यागाते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या जसं ताणे आम्हा बसवत विनंती दयकन बशा क्रिस्तदे मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो पूर्व 13 तारखेर आम्ही भगवंत आंथोनीचे संभ्रमाचे फेस्त आचरण करता भगवंत आंतोनीक समर्पण दिल्लो हो संस्थो भगवंत आंतोनीचे देवासपण अपूर्वयेन हांगसर चलता फाटल्या जायत्या वर्सांत हांव ह्या संस्थेचेर आनी हांगसर आसच्या पिडेस्तांचेर भगवंत आंतोनीच्या मदतीन जायते बरें भोंवण जालां पवित्र सभेचो वर्तो सांत जावन आसा अजापाचो सांत जावन आसा भगवंत आंतोन सगळ्या संवसारार बरें ताचे देवासपण आनी प्रत्येकान आयच्या दिसा ताचे नवेन ताच्या मरिपाक बरें करण्यो भुकेल्यांक खाण जेवण आयच्या दिसा विशेष तरान दितात भगवंत आंतोनीच्या मदतेन आनी ससायेन जायतीं अजापां जावनूच आसात तर मोगाच्या भाव भयणीनो फेस्ताक तयाराय जावन भगवंत आंतोनीच्या जिविताचेर नदर घालून देवाचे उतारे हांगसर आमी नियाळ करया 1210 इस्वेंत जल्मल्लो आंतोन ताचे सुरविलें नांव जावन आसा फर्डिनांड एक अपूर्वयेचो व्यक्तित्व जावन आसलो 15 वर्सां आपल्या घरांत तो जियेलो 9 वर्सां बरें मोठवाशी शिकाप जोड 10 वर्सां याजाकी जुनी जियेल्लो सुरवेरे आगोस्तिनाच्या मेळांत भरती जाल्लो तो ताच्या त्या वेळार मोरक्को जावन जायत्या मार्तिरांक लिस्बनांत हाडले आनी ह्या खातीर आपणाकी एक मार्तीर मोराचे म्हणली आशा ताका उपजाली देखून ही खुशी ताका दाखयल्ल्या वेळार ताका भगवंत फ्रांसीस आसिसीच्या मेळांत भरती घेवंक ताका धाडले आनी फ्रांसीस आसिसीच्या मेळांत तो भरती जालो आनी एक दीस आपले पयण कर्ण तो वेता आसतना ताचे पयण एका गांवाक वचोंक आसलें आनी ते सिसिलीक म्हणल्या कडेन गेले आनी थंयसर भगवंत फ्रांसीस आसिसीक तो मेळ्ळो भगवंत फ्रांसीस आसिसीन तो यागाक जाल्या उपरांत ताका देवशास्त्र शिकयचें म्हणली एक आलोचन दिली त्या खातीर त्या प्रमाणे ताणें केलें आनी एक दीस
वडतीच्या दिसा ताका शर्मावून सांगल्या वेळार ताचो तो शर्माव आयकून थंय आसलेल्या बिस्पाक याजकांक आनी लोकांक इतलो प्रभाव पडलो की ताच्या शर्मावाक लोक ताचे थंय आयलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, भगवंत आंतोन एक नावार्थीक प्रसंग जाले. ताच्या शर्मावाद्वारी पवित्र सभेत आज आमी पळयता अजुनूय ताचे शर्मावते प्रत्यो लिस्बनांत बेजिलिकांत आमी म्हणटा पादवाच्या बेजिलिकांत आतांय आमकां ते दाखोवणेक मेळटात. 1224 इस्वेंचो फ्रांसाक गेलो आनी थंयसर 1030 पर्यंत त्या पादवा शारांत ताणें कसली. उपरांत तो करावळीच्या रिमिने शाराक गेलो आनी थंयसर जायते कातारी मनीस आसले. रिमिनी तांचे भद्र स्थान जावन आसले. 1220 इस्वेंत आंतोनियोच्या 2 वर्सां आदीं थंयसर पावल्या त्या वेळार हेरोदिकांनी ताचेर हल्लो केलो आनी आपलो जीव वाचोवंक ताणें धांवून वचचें पडलें. आनी ताचो शर्माव आयकूंक जायतो लोक येतालो. एक दीस कितें जालें गे म्हळ्यार भगवंत आंतोनो शर्माव दिवंक आसलो. ह्या हेरोदिकांनी कितें केलें म्हळ्यार कोणायची ताचे सक्ती वचून सोडूना ताचो शर्माव आयकूंक. त्या वेळार कितें करता, ते आशिल्ल्या न्हंयच्या देगे लागीं आंतोनो मातल्यांक शर्माव दिता. ह्या वेळार जायत्यो मातल्यो व्हड आनी ल्हान न्हंयच्या त्या देगेन सांगता मेळटात. 1 घंटो भर भगवंत आंतोन शर्माव दिता आनी हो शर्माव कोण आयकता, मातल्यो आयकतात. आनी 1 घंटो भर एकाच जाग्यार त्यो मातल्यो आंतोनीचो शर्माव आयकतात. ही खबर लोकांक कळटा आनी धांवान धांवी जायतो लोक थंयसर ते अजाप पळोवंक येता. अजापी तरान ल्हान आनी व्हड मातल्यो ताच्या उतराक ताच्या उल्याक पाळो दिवन एकठांय जाल्यो आनी तकली उबारन मातल्यो तकली उबारन ताचे उतार आयकूंक लागल्यो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या घडीच्या उपरांत आंतोनीचें काम तितलें कश्टाचें जालें ना. तो रिमेनेंत आसतना जायते हेरोदी ताका विरोध लागल्यो. कशें म्हण हाका लगाड काडीत जाय, कशें पुण्याचे मिसांव संपयत जाय, कशें म्हण मिसांव आखेर करीत जाय म्हणून जायते हेरोदी ताका विरोध आसल्यो. आनी ह्या घडये एक दीस थोड्या हेरोदींनी ताका जेवणाक आपयलें आनी जेवणाक तो गेल्लो. जेवणाक गेल्ले कडेन ह्या हेरोदींनी कितें केलें म्हळ्यार ताका लगड काडी जाय म्हणल्या खातीर ताच्या जेवणांत वीख घाल्लें. ह्या आंतोनी कळ्ळें, हां वय म्हज्या जेवणांत वीख घाला. देखून ताणें सवाल केलें, कितें विकार तुमी म्हज्या जेवणांत घाला. हें आयकून ते हेरोदीक अजाप जालें, हाका कशें कळ्ळें गे म्हणून. ते जाल्यार कशेंपणी आतां विसरत जाय, कशेंपणी आतां आंतोनीक समजत जाय म्हणून ताणें म्हळें, कितेंय विकार ते चवथीत तर ताका बादाक येवचें ना म्हणलें जेजूची उतरां आमी जाणा. देखून तुका कितेंय बादाक येवचें ना म्हणून आमी वीख घाल्लें.
अंतोरान कितें केलें तें जेवण जेवलो वीक गेल्लें तें जेवण अंतोरान ठेवलें जेजूच्या उतरां प्रकार अंतोनी कितेंय जावना तो वाचलो हे पळयल्लें हेरोदीक इतलें एक अजाप जालें की जायते हेरोदी बदलाले कन्वर्टर जाले क्रिस्तांव जाले कित्याक तांणी आंतोनीक दिवेशी मारूंक त्या जेवणांत वखद घाल्लें पूण जेजूच्या उतरां प्रमाणे जेवण जेवलो विकाळ गेल्लो सयत तुका बादा काडचो ना म्हणल्यार त्या उतरां प्रमाणे आंतोनीक कितेंय जावना हे हेरोदीच्या जिवितांत हेरोदिकाच्या जिवितांत प्रभाव पडले आनी जायतो लोक क्रिस्तांव जालो मोगाच्या भावा भयणीनो भगवंत आंतोन एक अजापाचो सांत म्हणून आमी जाणाव जायतीं अजापां ताच्या जिवितांत ताणें केल्यात हांवें म्हळें 2 अजापां तुमचे मुखार दवरली एक मातशेंचें अजाप आनी एक ताका जेवण वीक गेल्लें तें एक अजाप जायतीं अजापां ताच्या जिवितांत जाल्यांत आनी एक व्हडलो शर्माव दिवचो जावन आसलो भगवंत आंतोन ताच्या शर्मावा खातीर न्हय पादवांचो लोक हळ्ळेचो लोक ताचें तें देवाचें उतर आयकोंक ताची शिकवण आयकोंक ताचो शर्माव आयकोंक येतलो फ्रांसान तो आसता आसतना ताका एका चॅप्टराक आपयल्लो फ्रांसाचो सर्व प्राद थंयसर हजर जावंक आसले त्या चॅप्टरांत भगवंत आंतोनीक शर्माव दिवंक उलो दिलो आनी ताच्या वताक लागून आंतोनीन जायते लायक असो शर्माव सांगलो ताचो विशय जावन आसलो जेजू नासरेन जुदेवांचो राय त्या चॅप्टरा दीस ताणें सांगलो तो शर्माव जेजू नासरेन जुदेवांचो राय प्राद मनाक एक भक्तिवंत मनीस सोम्याच्या पाशावाचो आंतोनीन सांगलो तो शर्माव चीत दिवन आयकतो आसलो तेन्ना ताणें दर्शन देखलें वाऱ्यार प्रास्त ताका दिसलो आनी ताचें तोंड प्रकाशान भरजळटलें ताच्या हात ताणें कुसर पर विस्तरून दवरले जमातीचेर बेसांव घालून प्रास्त मायाक जालो आनी ह्याच वेळार थंय आशिल्ले जायते प्राद संतोषान आनी समाधानान भरले आपले पळयल्ल्या दर्शना विशयांत ताणें तांकां सांगल्या उपरांत ताचो संतोषाच्या समाधानाक कारण जावन आसलें नीज संतोष तांकां भोगलो मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जाणाव अजापा विशयांत भगवंत आंतोन जायतीं अजापां ताणें केल्यांत म्हणून एक हेरोदी सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हणून पातयेन आसलो एक नास्तीक जावन आसलो तो देखून ताणें आंतोनीक चॅलेंज मारलें कशें सांगताय तूं सक्रामेंतांत जेजू आसाय म्हणून तुजे लागीं आसा पळय तें गाडाव हाड तूं जर तर तें गाडाव सक्रामेंताक नमस्कार करीत हांव तुवें सांगले बरी आयकता सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हूण पातयेता हें आंतोनीन सांगलें त्या वेळा त्या नास्तिकान थोडी शरत थोडी कंडिशनां आंतोनी घाली आनी म्हणालो 2 कंडिशन एक त्या गाडवाक 2 दीस पर्यंत कितेंच कान घालूंक नजो आनी दुसरें तुवें तुजो सक्रामेंत हाडून मैदानाचेर येवचें जर तर तुजें गाडो तें कान सोडून हांव तें कान दवरता आनी सक्रामेंत दवरता जर तर तुजें गाडो पयलें कान खावन गेलें हांव सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हूण पातयेना जर तर तें गाडो सक्रामेंताक नमस्कार या आराधन करून गेलें हांव पातयेता सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हणून आंतोन ओपलो आनी 2 दीस भर त्या गाडवाक कितेंच कान घालूं ना 2 दीस जाल्या उपरांत हो नास्तिकी त्या मैदानाचेर आयलो सक्रामेंत हाडून आयलो आनी थंयसर
गाडू आयले एका जाग्यार सक्रामेंत दवरलो आंतोनीन आनी एका जाग्याचेर जायते तोंड दवरले आनी ह्या वरी एक गाडवाक हाडले गाडवान कितें केलें जायतो लोक थंयसर आसलो गाडवान कितें केलें गाडू वचूंक ना त्या काना लागीं गाडू वचूंक ना त्या तोंडा लागीं बागर गाडू गेले त्या सक्रामेंता लागीं पाय ताचे मोड न्हू दिमिगाल म्हणल्या बरी सक्रामेंताक ताणें नामान केलो पळया मोगाच्या भाव भयणीनो हे अजाप देखल्या त्या नास्तिकान ताका आपणाची लज भगली आनी निजा देवाक तो पातयेवंक लागलो तेरा अजापां सांत अंतोनीन केल्यात जायतीं अजापां ताणें केल्लीं आसात एक दीस आपल्या त्या मोठ्या इगर्जेंत तो शर्माव दिता आसतना भितर ते प्राद देवाचे उतार वाचतले संजेचे मागणे करतले आणि संजेचे मागणे करता असताना थंयसर एका प्रादान देवाचे उतार प्रकट करून काडले ह्या देवाचे उतार वाचून काडले आनी हांगासर भगवंत आंतोनू शर्माव दितलो थोडो वेळ हांगासर शर्माव रावलो आनी ह्या घडये प्राद थंयसर देवाचे उतार भितरल्या रुमान ताच्या चापलान दिता आसतना आंतोन थंयसर प्रत्यक्ष जालो आनी ताचे सवे देवाचे उतार ताणें थंयसर दिले हे अजाप त्या प्रादान भोगले हे अजाप त्या लोकांक भोगले आनी त्या वेळार ते समजले भगवंत आंतोनीचे दर्शन बायलोकेचेर म्हणटा आमी दोन गेडे ताचे ताणें दिश्टीक पडचे ते अजाप तांणी देखले केवल 10 वर्सां याजक जावन आसल्या भगवंत आंतोनीन आपल्या शर्मावाद्वारे आपल्या याजकाद्वारे आपल्या अजापाद्वारे कितें ताणें अजापां केली पवित्र सभेचो उर्बेस्त वावराणी जावन जायत्या नास्तिकांक जायत्या हेरेसींक क्रिस्तांव ते आपोवन हाडले आपल्या अजापा मरिपात देवाचे राज ताणें प्रगट केले आपल्या अजापा मरिपात जायते आत्मे ताणें बचाव केले आपल्या शर्माव मरिपात जायते आत्मे देवाचे उबारूंक ताणें प्रयत्न केले मोगाच्या भाव भयणीनो आजुनूय ताचे शर्माव त्या पद्वाच्या दर्शनांत आसात दाखोवणेक आसात आज संवसारांत व्हडलो सांत जावन आसा अजापाचो सांत आमचो भगवंत आंतोन ताच्या त्या शर्मावा मरिपात कितलेशे अजापां जाल्ल्या मरिपात आज आमी पवित्र सभेत एक अपूर्वचे भावार्थ आमी पळयता सांत आंतोन लुपियो म्हणल्या गांवांत आसतना एकलो पक्की कांदल बरी जिनी जिवन आसलो तो वाटेर एक दीस आंतोनीक मुखार मेळटाना आंतोन ताका मानान नामान करतलो पूण तो नोटरी तो कांदलबरी जिनी जिवन आसलो तो अधिकारी आंतोनीतान केन्नाय चुकोवंक पळयतलो एक दीस शारामध्ये रस्त्यार तो वेता आसतना मुखामुखी भेट जाता आसतना आंतोनीन ताच्या सवये प्रमाणे त्या नोटरीक त्या व्यक्तीक नामान केलें तेन्ना नोटरी क्रोधन बरोवन म्हणालो देवाच्या रागाचे बे न्हय तर तुका हांव तालवारीन चिर्ण जिवेशी मारता आसलो कित्याक तूं म्हाका वंदन करताय आंतोनीन समाधानेन जाप दिली देवाक हांवें मार्तीर जावन म्हाकाच अर्पीत केल्लो पूण म्हजें अर्पण स्विकार जालें ना देवान म्हज्या मतीन गेल्ल्या प्रमाणे तुका एक दीस हांवें आसलो मार्तीराचो कुरो लाभतलो दयेतन त्या दीस म्हजो उगडास कर तो नोटरी हांसलो मात्र पूण थोड्याच तेंपा उपरांत आपली आस्त पास्ट कितें सगळें आसा सगळें ताणें दुर्पणान वांटलें क्रुसेडर तो जालो मार्तीर तो जालो आनी मुस्लिमां मदें वांजेल प्रकट करूंक गेलो थंयसर ताका मार्तीराचो कुरो लाभलो पळया मोगाच्या भाव भयणीनो कितलो स्कॅन्डल बरी जिनी जिवन आसलो हो नोटरी एक दीस मार्तीर
वतालो भाग्यवंत आंतोनीच्या एका उतरा मरिफात एक दीस भाग्यवंत आंतोनो ताणें काम करनासल्या वेळार थंयसरतल्या एका रैता लागीं तो सांगा लागलो आनी इल्लें फातर म्हाका हाडणें इल्लें हेल्प कर त्या फातरान म्हाका इल्लें बांदूंक आसा इल्लें फातर इशीन हाडणें तादोळ तो रैत म्हणालो कित्याक तो गाडी चलयतालो आनी ताच्या गाडयेर ताचो पूत न्हिदलो रैत म्हणालो म्हाका आतां वेळ ना म्हाका तुका फातर हाडूंक जायना म्हणून म्हज्या गाडयेंत मोडें आसा म्हूण सांगून थंयच रावलो ताणें फटी मारले म्हज्या गाडयेर मोडें आसा म्हणून मेजून थोडेच मिनटां भितर घरा तो पावतना ताचो पूत मोरान पावल्लो ताणें फटी मारले की ताचो पूत न्हिदो नासलो ताच्या गाडयेर पूण ताणें म्हळें म्हज्या गाडयेर मोडें आसा म्हाका तुका फातर दिवंक जायना घरा पावतना पूत मोरान पावल्लो हे पळोवन फाटी धांवन आयलो तो रैत आंतोनीच्या पांयां पडलो आनी माप मागूंक लागलो आंतोन म्हणालो भियेनाका वच तुजो पूत जिवांत जाला घरा वचून पळयतना ताचो पूत जिवांत जाल्लो मोगाच्या भावा भयणीनो हेजे व्हडलें अजाप जेजूच्या नांवान भाग्यवंत आंतोन केला तर ताच्या प्राजिता मारिफात ताच्या मागण्या मारिफात ताच्या ध्याना मारिफात ताच्या बऱ्या करण्या मारिफात बऱ्या उतरां मारिफात ताचे सत नीत प्रामाणीकपण आसल्या देखून देवाचे उतार ताका परगट करूंक जालें देवाच्या नांवान ताका अजाप करूंक जालें ताची जिणी इतली बरी आसली की हें सगळें ताणें देवाक समर्पण दिलें सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हणलें तें अजाप आमी परगट केलें असर्या घडटात कश्टांतल्यांक आनी ताळणेक सांपड नासल्यांक पळयतना आंतोनीचें काळीज रडटलें कश्टांतल्यांक आनी दगदडी भोगतल्यांचें जिवीत पळोवन काळीज ताचें रडटलें ताचो शर्मावो कश्टांतल्या खातीर आसलो ताचो शर्मावो दगदडी भोगतल्या खातीर आसलो ताचो शर्मावो पिडेस्तां खातीर आसलो ताचो शर्मावो जायत्या पातकी मनशां खातीर आसलो प्रार्थीसकराच्या जिणे विशीं ताचे शर्मावो आयकल्ल्या पैकी पिटर म्हणलो तरणाटो एकलो आसलो ताणें फ्रांसिस्कान वोट तिरिगोंक मोन केल्लें तो नोविशिएटांत आसतना 9 वर्सांचे शिकाप त्या पिटरान जोडटा आसतना दीस वेताना त्या पिटराचें बदलावण जाली आनी संवसारीक चिंतना ताच्या मतींत आयली म्हाका हें सेमिनरी लायफ नाका म्हूण ताका भोगलें आनी नोविशिएटांत सांत आंतोन आसतना पिटराक ताणें आपयलें आनी ताचें तोंड उक्तें कर म्हणें पिटरान ह्या घडी आपलें तोंड उक्तें करतना सांत आंतोनीन आपली उतरां ताच्या तोंडांत घाली उक्तें कर गे पवित्र आत्म्याक म्हणली उतरां ताच्या तोंडांतल्यान घाली आनी तक्षण पिटराच्या जिवितांत बदलावण जाली अजाप जालें केन्ना ताणें चिंतलें की हांव नोविशिएट सोडून वेता म्हणून पूण त्या दिसाची चिंता बदललें दिशा बदलली सेमिनरींत रावलो वर्सो यासाक तो जालो सांत आंतोन मनशाचें मन परकितलो काळीज परकितलो काळीज आनी मन परतून कितें जायतें म्हणलें तें तो दितलो लिमोज म्हणल्या गांवांत आसल्या वेळार सांत आंतोनीन सवार आश्चर्यां केल्ली निमाण्या ब्रेस्तारा एक दीस निमाण्या ब्रेस्तारा सांजेर सांपियर ज्यू केरवा इगर्जेन बरोन वमतोच्या लोकांक तो शर्माव सांगतलो आनी शर्माव सांगता आसतना थंयसर एक व्हडलें अजाप घडलें एक पिडेस्त व्यक्ती थंयसर आसलो आनी त्या कडेन सांत आंतोनी कळ्ळें हांगासर एक पिडेस्त व्यक्ती आसा ताचें नांव खाण आंतोनीन म्हळें हांगासर एक पिडेस्त व्यक्ती आसा उठ आनी तूं बरो जातलो त्याच कडेन आपलें अजाप जालें आनी तो व्यक्ती बरो जालो
सांत अंतोनीक शर्मावंत लोकांचो जमो विशेष आसलो. 1224 समेत सुतरल्या भावार्थाचे स्मरण करच्या दिसा सांत पाऊल इगर्जेच्या विशाल आंगणांत आंतोनीन प्रस्थान जालो, प्रस्थान दितलो. सांजेर दूख विळाप जातलो आमचो सोयरो, पूण सकाळी आसतलो संतोष. पवित्र पुस्तकाच्या या उतरांचेर आंतोनीन आपलो शर्माव मांडून हाडलो. ह्या शर्मावाचो नोट्स आमकां आज वाचूंक मेळटा. तातूंत सांजेच्या 3 तरेच्या दुखां विशीं, सकाळींच्या संतोशा विशीं विभार आसा. आंतोन सोबार प्रायरीचो वडील जावन आसलो जाल्ल्यान त्या प्रायरींतल्या प्रादिचें सुख दूख आयकून तांकां भूत सांगून शांतीपणांत वाडोवंक तांकां कुमो करूंक आसलो. ह्याच वेळार ताच्या पुर्तते प्रमाणे बिबिंगड जाग्यांनी वांजेल परगट करचें कामय तो करतलो. बऱ्या क्रिस्तांवांक शांतीपणान येशें आनी क्रिस्तांवांक जायशें आपल्या प्रकारांत बरी, आपल्या शर्मावान बरी तांचेर तो प्रभाव घालतलो. एक फावटी लिमोस जावन चड पयस नाशिल्ल्या सांत जुनियो इगर्जेंत तो शर्मावो दितेस आसतना ताका एक अवकाश लाभलो. शर्मावांक आयिल्ल्या जणांचो संख्या चड आसल्यान ताणें तांकां उक्त्या जाग्यार व्हेलें आनी थंय उबारिल्ल्या एका तात्कालीक टेम्पररी स्टेजीचेर ताणें शर्माव आराम केलो. कित्याक लोकांचो संख्या चड आसले देखून उक्त्या मैदानार थंयसर आसल्या एका स्टेजीचेर ताणें शर्माव सांगलो आनी देवचार सोसूंक लागलो. ताणें लोकांक पयलेच जागवण दिल्ली, आज आमकां शर्मावो सैतान आयकोंक सोडचो ना. शर्मावा वेळार आंतोनून रावल्ली ती वेदी व्हडल्या आवाजा जागी कोसळ्ळी. कित्याक ती तात्कालीक वेदी आनी ती वेदी कोसळ्ळी, पूण ह्या अवघडान कोणी गायल्लो ना. अनेक फावटी प्रायरीची भेट करच्या पयणार आसतना आंतोन पिडेन पडलो. देखून तो लिमोस दियेसेसींत सोलिन्याक म्हणल्या कडेन आसच्या बेनेडिक्टीन मठाक गेलो. बेनेडिक्ट मोठवाशींनी ताच्या मोगान सेवा केली. ताची सेवा करूंक नमी आसलेलो मोठवाशी कुडीच्या सबार तळण्यांक बली जावन कस जातलो. सबार मागले आनी प्राजिता वरवीं ताका बरेपण लाभोंक नाशिल्लें. ताणें आंतोनीची भगवंतीनी पळयली, धैर्य करून ताची पातकां ताच्या ताळण्या विशीं सुटावें सांगलें. उपरांत प्राजीत आनी एब्सोल्यूट मागलें. आंतोनीन आपलो लोभ काण ताका न्हेसयलो. तेन्नाच ताळण्याच्या सर पासांचो तो सुटलो. ताच्या उपरांत ताचेर कस आयले नात. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतार वर्तें जावन आसा. देवाच्या उतरान जायते जण बदलले आसात. सांत आगोस्तीनाच्या जिवितांत देवाचे उतार आयकोन जोडावतला बंधन जातलो. सांत आगोस्तीन म्हणजे आगोस्तीन देवाचे उतार रोमाकारांक बरयले त्या पत्रांत आमी वाचता. रात काबार जावन उरतायली, उजवाडाची खावाच्या आमी नेश्या. काळो काबार जायनायलो, आतां उजवाड येवचो वेळ जालो. हे उतर ताच्या मोतीन गेले आनी परत ताणें वाचलें. एक दीस तोटांत आसतना ताका हें देवाचें उतार मेळ्ळें पवित्र पुस्तकाचें. देखून तो धांवलो भाग्यवान शरमा लागीं आनी खुमसार जालो. देवाचें उतार आयकलें आनी देवाच्या उतरान प्रभाव जावन तो बद जालो. थोड्या वर्सां बंदणेंत आसलो. आगोस्तीन ताच्या जिवितान वर्तेनाचें आपकडलें. आज मोगाचे भाव भयणीनो, देवाचें उतार वर्तें जावन आसा. कस्ता तेन्नो वजन ववेचरणो म्हजे सत्य हांव तुमकां विशव दितलो. कोण ताणें नासा भुकेन आसा म्हजे सत्य येवं दी. ताचे ते जिविताची जर हांव वाळाचे करतलो. जेजू म्हणलें आसा. देवाचें उतार 2 तरेच्या सालवारी बरी. देवाचें उतार क्रियात्मक, जिव्या आनी क्रियात्मक. सांत पौलूस तिमोथीक बरयले त्या पत्रांत सांगता, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें देवाचें उतार
आसलाय आणि हे उतार जिणी बदलूंक जिणी चिंतूंक चुकी केल्ल्यान चिंतूंक आदार जावन आसा आणि ह्या मरिफात देवाचे उतार इतले जिवे इतले क्रियात्मक ह्या बेळवा बरयले त्या पत्रांत आमी वाचता देवाचे उतर आमच्या काळजाचे आत्रेक जाणा जाता देखून सांत आंतोनीच्या शर्मावाद्वारे देवाच्या उतराद्वारे जायत्या कीर्तनाची जिणी बदलली जायते गुंडा रावडी पातकांत खोटेपणांत काळोखांत जीव नसले मनीस बदलाले आज मोगाच्या भाव पिढीनो पवित्र सभेत होय कुर्बेस्त वावरणी जाल्ल्या मरेपात आज जुनी आम्ही पळयता असली अजापा जावन आसात देवाच्या उतरान आज संवसारभर लोक ताणेवन भुके नासलो देवाच्या उतराच्या प्रभावान आपली जिणी बदलल्या कितले जण पटकान खोटेपणान काळोखान अनैतिकान जीव नासले आज देवाच्या उतराच्या प्रेरणान बरे जाल्यात देखून सांत आंतोनीच्या शर्मावाद्वारे जायतो लोक बदललो पाचवान ताणें शर्माव दिता आसतना खंय हळ्ळेतावन खंयच्या शारांतावन लोक येतलो कितले याजक कितले बिस्प ताचे देवाचे उतार आयकोंक ताचो शर्माव आयकोंक येतले आज तुम्ही हांगासर हर एका म्हयन्याच्या पहिल्या मंगळारा जावन हर एका मंगळारा जावन हांगासर येतात ते देवाचे उतार आयकोंक देवाचे उतार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयले ते देवाचे उतार आमची काळजां मनां देवाचे उबारो सांत आंतोनीच्या उतरां म्हणटना एक एकलो बदलतलो अजाप जातले देवाच्या उतरान आमच्या जिणेंत अजाप जाता त्या 5000 लोकांक जेजून त्या वाडिल्ल्या वेळार या 2000 वर्सां आदी त्या दोंगरार देवाचे उतार प्रकट करतना कितलेशे बरे जाल्ले जेजून सांगले ते उतार अजूनही देवाचे उतार आमच्या जिणेंत वर्तेन प्रभाव घालता आमच्या जिणेची जिवीत दिशा बदलूंक शकता ते देवाचे उतार तितले प्रभावीत जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो देखून ह्या घडये आमी थोडो वेळ उबे रावया नियाळ करया ते देवाचे उतार कशें सांत आंतोनीच्या उतरां मारिफात तो लोक बदललो तशें आमच्या जिणेंत ते देवाचे उतार आदार जावं दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया सौम्या तुझे उतार जिविता उजवाडता दिता बोळ दिता सदा बाळता जिवीत मोचे तो पळकता उलय सौम्या उलय ऐकता साकोर तुझो रोमसो उलय सौम्या उलय ऐकता साकोर तुझो जावनासाय आसरो म्हजो एक घडी पुरी आमी दोळे धांपया देवाचे उतार कितल्या मापान आमच्या जिवितान प्रभाव घालूंक शकला देवाचे उतार आमच्या जिणेंत कितले बरेपण हाडूंक शकला एक घडी पण याद करया मंगळा जेजू भगवन आंतोनीद्वारे पदवत उजवाडतो जावन आसलो ताची जिणी आज आमच्या जिवितान प्रभाव घालूंक शकना ताच्या शर्मावाद्वारे ताच्या प्रसंगाद्वारे जायते जण तुझे ते आयले आज ताच्या जिणयेद्वारे आमचे जिवी तुझे ते एक जावच्याक आमी मागता तुझे उतार आमकां जिवी दिवं दी तुझे उतार आमकां बळ दिवं दी तुझे उतार आमकां गूण करूंक शकनी तुझे उतार आमकां धैर्य आनी बळ दिवं दी तुझे उतार आमकां बुजवण दिवं दी जेजू तुझ्या उतरा मरिपात आमचे कुडीचे आटविटे बरे जावं आमच्या मोदीक समाधान मेळों
तुझ्या उतरा मरिपात आमकां कितें खंयची दूख बेजार निराशपण एकसूरपण आमचे सगळे हाळू जावं आमच्या समस्यांक पर्याय जावं तुझे उतार आयकोंक आमी आयल्या आज भगेवन तांचो आमचे पसत मागोनी ताच्या शर्मावांद्वारे कितले पिडेस्त बरे जाले कितले अजापां घडली कितले नास्तीक देवाक फाटलेले कितले आस्तीक आपले आस्त बुद्धी किकून देवाचे फाटलाव करून गेले ताच्या उतरांद्वारे कितले पातकी मनीस काळोखान बंदडान बांदपाक जाता जाल्यार मनीस आपले सगळे सोडून देवाचे फाटलाव करून ते गेले आज तुझ्या उतार आमकां जिबीत दिवं दी जेजू तुझ्या उतरा मरेपात आमकां बरेंपण जावं दी भगेवन तांचो ह्या घडी आमचे पसत मागों दी म्हणून ह्या घडी आमी मागता मोगाच्या भाव भयणीनो पद्वचो उजवाड जावन आसा भगेवंत आंतोन पद्व शाराक फाटी आयल्या उपरांत आंतोन एकांत जाग्यार रावून शर्मावांनी तयार करतलो पावसाळी ग्रेगोर नवो ताच्या विनोदीक लागून पोरांत ताणें शर्माव तयार करचें काम हातीन घेतलें 1230 इस्वे जावन 1231 इस्वेन करिज्मा पर्यंत आंतोनीन 7 वक्तांच्या फेस्ताक शर्माव बरोवचें काम सुरू केलें पूण करिज्मा येताच शर्माव बरोवचें काम ताणें राबयलें ताचें हें काम पूर्ण जातलें म्हणून ताणें चिंतूंक ना पूण ताचे शर्माव आनीकी पद्वच्या बदलिकान आसात 1231 इस्वेन ताची भलायकी तितली बरी नासली आपले सगळें काम ताणें बाकी दवरलो लोकांक शर्माव दिवचे खातीर देवाच्या उतराची शिकवण दिवचे खातीर तो गेलो शर्माव आयकोंक लोक राग पडतलो लोकांचो सामको सोड आसले वेळार पब्लीक जाग्यांनी मैदानांनी ताणें शर्माव सांगे जाय पडटले पद्वाचो लोक मात्र नाही हळ्ळे जावन शहरां जावन लोक येतलो शर्माव आसा म्हळ्यार लोकांची केट इतली आसतली की आद्याच राती येवन लोक रावतलो हांवें म्हळें बिस्प जावं याजक जावं धार्मीक जावं कितलो लोक ताचे उतार आयकोंक येतलो तांची आंगडी बंद करना 10-30 हजार लोक कुडसातलो आनी ह्या वेळार आवाज करिनासतना कसले डिस्ट्रॅक्शन डिस्टर्ब नासतना भक्तीपणी लोक ताचो शर्माव आयकतलो ताचो शर्माव जाल्या उपरांत लोक हारी हारीनी ताका कुडसातलो थोडे स्त्रियो कितें करतले की म्हळ्यार रेलीक जावन ताच्या लोबाचे कुडके म्हणजे ताच्या वस्तुराचे कुडके पिंजून काडटले ह्या खातीर जायते तरणाटे ताका रेवड घालून ताका पारोत करून म्हणजे या ताका रक्षण दिवन भितर आपण व्हरतले कित्याक लोक ताच्या आंगार पडटलो रेलीक जावन ताचे लोबाचे कुडके कातून व्हरतले शर्मावा वेळार आंतोनीचो ताळो इतलो भोव सोबीत रंगीत की तुरबेंत वजले बरी जातले रंगीत जातले आयकोंक इतले खुशी जातले की ताच्या काळजां मनांत इतलो संतोष भोगतलो 1 वर जावं 2 वर जावं कितलो वेळ शर्माव जावं ते आयकतले तांकां पुरो जायनासले ह्या वेळार ताचो शर्माव आयकोन तांची पातकां ते रडतले तांचे काळीज रडतले तांचे मोन रडतले तांच्या दोळ्यांत जावं दुखां देंवतलीं आनी त्याच वेळार तो शर्माव सांगतना लोक निचव करतलो प्राचीनजींनी आदरोंक निचव करतलो देखून कोणाचेच दाक्षिण भिरांत नासतना तो शर्माव सांगतलो आनी तो शर्माव जाल्या उपरांत तुमसरांत बसतलो
जायती वरां तो तुमचा राग बसतलो ताचे सांगता हेरी पाजराप हेरी प्राग तुमचा राग बसतले जायत्या लोकांक पातकी मनशांक भगवंत आंतोन स्वप्नांत दिश्टी पडोन वस्तू आंतोनी लगी कुंचार जा वस्तू आंतोनीचो चरमाव आयक म्हणून जायत्या पातकी मनशांक स्वप्नांत तो येतलो एक लुटकाराची साथ एक अरण्यात एक लुटकार आसलो 1209 ईस्वेन एकलो प्रायस्त मनीस एक प्रादीक मेळोंक आयलो ताणें सांगली ती काणी हो लुटकार मनीस वायट गँगांत आसलो जायते ताणें मर्डर केल्ले जायत्यांक ताणें जिवेश मारले जायते ताणें लुटले आनी हे दीस हो वेस पांगरून आंतोनीचो शर्माव आयकोवच्याक मैदानार आयिल्लो कितलेशे ताणें पाता केल्ले चोरुल्ले लुटुल्ले जिवेश मारले एक दीस पडया हो शर्माव कितें सांगता म्हण आयकोन वेस पांगरून मैदानार शर्माव आयकताना ताचे काळी तितले रडले गी ताचे पातक्याचो ताका पाश्चात्ताप पावलो तो आनी एक दीस आंतोनी लागीं आयलो कुमसार जालो तो आनी पाताक रडलो भगवंत आंतोनीचो फाटलाव ताणें केलो जायते लोक ह्या दिशेन त्या लुटकाराची त्या क्रिमिनलाची जिवीत पळोवन अरण्यात आसले पंगडाचो लोक बदललो थोडे फाटीं गेले सत्यान आसतले पूण आंतोनीचेय देवाचेय फाटीं आयिल्ले बरे जाले आनी देवाक ते पावले कितलेशे पातकी मनीस कोट्या मनीस सांतोतरचो शर्माव आयकोन प्रभावीत जावन ताणें ताची जिविताची दिशा ताचें जिवन बदललें आंतोनीची आपोस्तलाद धार्मिक क्षेत्रात मात्र नाही खाली शर्माव दिवन धार्मिक क्षेत्रात मात्र नाही सामाजिक क्षेत्रात सहित राजकीय क्षेत्रात सहित असल्या मनशांक सहित तो शर्माव दिवन ताचें जिवीत बदल शिकतलो कितले ग्रेस्त मनीस दुपड्यांक कश्टी जाले कितले ग्रेस्त मनीस दुपड्यांक कामागारांक सांबाळ दिनासले आनी तसल्यांक समाधान हाडून दुबळ्या धाकट्यां खातीर बंदी धाकट्यां खातीर प्रत्येक ताणें सेवा दिली लेखावर्त वाद घेवन दुर्बळ्यांक कश्टार घालच्या तसल्यांक तो विरोध रावलो आनी आपले ताचे कापटपणां तांचे अन्याय तांचे भ्रष्टाचार ताणें खंडन केले आनी ह्या खातीर ताणें शर्माव सांगलो कोणाकी भिवना आपल्या कडक उतरांनी असल्या शोषीत जाल्ल्या मनशा पासून तांकां नीत दिवचे खातीर सत दिवचे खातीर न्याय दिवचे खातीर असल्या ग्रेस्ता विरोध असल्या राजकीय मनशा विरोध असल्या सामाजीक मनशा विरोध ताणें शर्माव सांगलो भिवना तो हिंसा आणि बलात्कार म्हणली हातरां वापरिनासतना मनशाच्या काळजांत आनी अंतस्करणांत तोपच्या उतरांनी सामाजिक बदलावण हाडूंक आंतोन पेसाडलो आपल्या कडाक्कड शर्माव मारिपाक सामाजिक अन्याय करतल्यांक अन्यायान ग्रेस जाल्ल्यांक दुर्बळ्यांक कश्टी जाल्यांक लेखावर्त वाड घेवन गरिबांक कश्टी जाल्यांक तांची काळजां परिवर्तन जावचें बरी तांची काळजां देवाचें परतुवचें बरी नीज क्रिस्तांवपण कितें क्रिस्तांव मनशापण कितें नीज देवाचपण कितें म्हणे आपल्या शर्मावाद्वारी तांचें मन ताणें बदलिशें केलें अशें एक न्याय दुबळ्या धाकट्यां पासत कश्टार जाल्ल्या पासत आनी तीन आडच्या जाल्ल्या पासत शोशण भोगतिल्ल्या पासत ताच्या फाटल्यान तो रावलो तांचे कश्ट ताणें हळू केले लेखावर्त वाड घेवची नाका लेखावर्त ह्या संवसाराची आशा नाका ह्या विशयान ताणें शर्माव सांगलो जायते फावटी ताणें तें देवाचें उतार खंय तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें मस्त फावटी हें कोटेशन देवाचें उतार बायबल कोटेशन तो सांगतलो खंयसर तुजें काळीज आसा खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें
काळीज आसतलें सामाजीक क्षेत्रांत जावं दी कितें कितें तो वचल्यान ग्रेस्तांक वाड घेतल्यान झाडावर लेखावरती वाड घेतल्यान संवसाराचेर जायते लोक दर आशिल्ल्यान संवसाराच्या ग्रेस्त खातीर सानमाने खातीर आधिकाच्या खातीर लोक दर आशिल्ल्या खातीर तो शर्माव सांगतलो आनी ताचें जिवन परिवर्तन जावचे खातीर तो मागतालो संवसारीक ग्रेस्त काही चिखलांत पडोवन वेच्या पोकळ मनशा बरी म्हणटलो तो आनी जायते फावटी तो गाजरी दिवन कशें एक सुराती मनीस शेणाचो मुदो करच्या ल्हान एका कुरवाये बरी कुरवाय कितें करता म्हळ्यार ल्हान शेण वट्ट करता पूण कितें जाता की म्हळ्यार जर तर ताचें झाड चल्लें कोणें चुणें चल्लें कशें गाय चल्लें तो कितें जाता शेणाचो मुदो पिठो जाता तशेंच ग्रेस्त मनीस तो कितें करता ग्रेस्त मनीस वट्ट करून पळयता पूण एक दीस ताणें वट्ट गेलें सगळें नाश जाता तसले एका गादी मारिफात तो लोकांक शिकयतलो असली शर्मावाची उतरां लोकांची अधिकाराची सामाजीक बलात्कारान वट्ट केल्ल्या असल्या मनशाची जिवन परिवर्तन करूंक तो पेसाडटलो आंतोनीचे शर्मा वापरिल्ले वांजेलांचे अनेक उतार तेंचा हांवें म्हळें खंयसर तुजें दिर्य आसा गी थंयसर तुजें काळीज आसतलें एक निदर्शन दिवन तो आमकां सांगतलो ग्रेस्त मनशाच्या सैरा जैरांक हें बरें दिसना एक दीस ताणें कितें केलें म्हळ्यार एक ग्रेस्त मनीस मन पावलो ग्रेस्त मनीस मन पावल्या वेळार ताणें वत्त शर्माव सांगलो ग्रेस्त मनशाचे विरोध त्या ग्रेस्त मनशाच्या सैरा जैरांक मस्त बेजार जालें त्या दीस कितो शर्माव सांगलो म्हणून पूण आंतोनी कॉम्प्रोमायज करूं वचूना ताचो वाद ताणें घट्ट रावलो आनी तो म्हणालो लेखावर्त नेस्ताची आशा गरजे शिवाय खर्चा विरोध कपाटपण अन्याय करतलो विरोध उलोवन सामाजीक सुदारण हाडूंक आंतोन सदां प्रयत्न करतलो मोगाच्या भाव भयणीनो निमाणें ताचें पयण जायत्या जापां ताणें केलीं जायते बरेंपण ताणें केलें भगवंत आंतोनीची वर्सां केवळ 30 आनी 6 वर्सां मात्र तो वाचलो आपल्या 10 वर्सांच्या मणियारपणान जायते ताणें पवित्र सभेत बदलावण हाडून पळयली आज पवित्र सभा सगळ्या संवसारार भगवंत आंतोनीच्या देवापणांत भगवंत आंतोनीच्या त्या लेखावत देवाची आशा देवाच्या उतराचेर आशा प्रमाणे आज संवसारभर लोक भगवंत आंतोनीच्या मदतीन देवाची वचून आसा तितले प्रभाव आमच्या पवित्र सभेचेर ताणें घाला आंतोनीचे निमाणे दीस थोडेच जाले मेच्या 11 आंतोनू मरणाच्या सुमार 15 दिसा पयले आपल्या एका प्रादाक तो सांगूंक लागलो थोड्याच दिसांनी आमचे हे पदवा उन्नत मट्टाक चडटलें बेगीनच पदवा एक व्हड मान लाभतलो कसो मान लाभतलो म्हण ताणें सांगलें ना कसलो मान लाभतलो म्हण सांगलें ना भगरिया पदवाक एक बरो मान लाभतलो वर्साच्या करिज्माच्या त्या वेळार ताका मस्त शर्माव सांगूंक जायनासलें ताची कूड अचकत जातली पुरासाण ताका जातलें जाल्यार आपली पुरासाण लेखी नासतना आपली अचकत काय लेखी नासतना तो आयिल्ल्या लोकांक शर्माव सांगतलो करिज्माच्या सुरवेच्या राती उस्वास बांदले बरी तो कचताना आपलो प्रसंग दिनासतना रावूंक देवसराचे उपाद्र म्हूण ताका भोगलें आंकवार मरयेची मजत ताणें मागली खुर्साची कुरपां ताणें मागली आनी शर्माव ताणें सुरू केलें निमाणे रेतेर आपणाक एक रेतेरी जायचें म्हणून ताणें प्रवीणचे लागीं विनाती करच्याक एक कागद ताणें बरयलें आनी एका रानाक तो गेलो अरण्यात आसल्या त्या एका मनशान जागो दिलो इगर्ज बांदून आनी थंयसर त्या जाग्यार आपण वचून रेतेरी करता म्हणून प्रवीणचे लाग ताणें पद वाचून कागद बरयलें पूण कागद हाडूंक येता आसतना कोणे एका मनशाक ताणें धाडलें वच आनी हांवें कागद बरोवन दवरला तें पोस्ट कर पूण
पूण कितें जालें थंयसर कागद दापिल्लें कागद दापयच जालें ह्या मनशान वचून सांगलें आंतोनी लागीं आरे थंयसर कागद म्हाका दिसना कागद खंय गुचना तेन्ना आंतोनी म्हणालो व्हडना आसून हांव वचना फाटीं काडटा पूण अशें अजाप जालें की प्रोविन्शियल तावन ताका लेटर आयलें आनी लेटरांत अशें बरयल्लें तूं तुजी रेतेरी वचून त्या रानांत आसल्या त्या इगर्जेन कर पूण एका लेबेर मिरेकल रूम म्हणल्यार एका बुकांत आयकोंक मेळटा कितें म्हळ्यार आंत बडव्यानच भगवंत आंतोनीन बरयल्लें कागद प्रोविन्शियलाक फावीत केल्लें म्हणून तातूंत बरोवन आसा अजाप पळया लिबेर मिलत आनी एक गडीच व्यवस्था एक फावटी आंतोन शारांत आसतना एका मानेस्तागेर सोयरो जावन थंय गेलो त्या सोयऱ्यागेर तो आसतना ताका एक विंगड रूम दिलें आनी रुमांत तो आंतोन रावलो आनी ह्या घडये तो रुमांत आसतना त्या सोयऱ्यान वळून पळयलें आंतोन कितें करता गे म्हणून आनी त्या वेळार कितें अजाप तो पळयतलो आंतोनीच्या हातांत बाळोक जेजू आसलो हें पळोवन त्या सोयऱ्याक तो मानेस्ताक त्या घरच्या धनीक इतलो संतोश जाता कितें अजाप तो देखता आपल्या घरच्या कुडांत आंतोनीच्या हातांत बाळोक जेजू तो पळयता त्या घडये आंतोन भायर येता आनी म्हणटा हांव मरता पर्यंत तुवें कोणा लागीं सांगूंक नजो आनी मेल्या उपरांत ह्या मानेस्तान सगळ्यांक खबर केली आमी जाणाव एक स्वादीक उपकार देवान सांत आंतोनीक फावो केलो बाळोक जेजू ताच्या हातांत घेवचें एक अजाप आमी जाणाव कांपोसो पियरो म्हणल्यार त्या मानेस्तानांत थंयसर आकलोटोचो एक विशिश्ट रूख आसलो आनी थंयसर आंतोनू रेथेरी करून गेलो त्या रूख आजुनूय त्या रुखा लागीं व्हडली एक इगर्ज बांदल्या त्या रुखाचेर सोडून आंतोनीन रेथेरी केली ताच्या मुळांत पुरो भशेन व्हड घंटी फांटे वयर येवन बिस्तारिल्ले प्रकृती प्रेमी आंतोनीक त्या रुखाचेर बारीच मोन पडलें त्या रुखाची विचित्र सबाय पळोवन रेतेरी करूंक ह्या रुखारच एक ल्हान स्तंभ टेंट ताणें बांदलें त्या रुखार मानस कुशेन वपलो लागसारच ताच्या सांगाती प्रादी खातीर 2 तांबूय तो बांदून दिता आजुनूय त्या रुखा लागीं एक इगर्ज आसा त्या रुखाचेर पाद्वाच्या लोकां जोम्या जावन पयस रावन माऊंटपणी देवा सांगी मागण्या प्राचितान आंतोनीन वेळ करतलो तर आपल्या पातकाचे बॉक्सांनी ताणें मागलें दुकान गळयतलो देवाच्या अपरिमीत मोगा पासत तो संतोष पावतलो निमाण्या पयणाचे पयले मेट 1230 आनी 21 जुनाची 13 तारीख शुक्राराची दीस दनपरां जेवणाची कांपीण वाजली आनी ह्या घडये रुखाच्या टेंटांत जावन सकल देवून आयलो भगवंत आंतोनो आनी तो जेवणार बसून आसतना ताका एकाच ताणें कठीणच खतकाय भोगली कितेंय ताका भोगलें आपूण मरताशें ताका भोगलें आपणाक देव आपयशा ताका भोगलें ताका तकली गोळ येवन मोती हीन जावन थंयच गळ्ळो प्राग भावानी ताका जेवणा सालात जावन लागसर आसल्या ताच्या कुडाक व्हरून काटल्यार न्हिदयलो आपणाची घडी भोव लागीं आसा म्हूण तोंड जाणा जावन थंयसर आसल्या ब्रदर रॉजराक ताणें आपयलें बावा तुका बेजार जायना तर हांव पदवा आसच्या म्हज्या घरा फाटीं येता थंयसरच म्हाका मोरार जाय म्हणल्यार आशा ताका भोगली
पहिले प्रादिनी वचनशे आडयले तरी ताची आशा बगोवचे खातीर ताका थंयसावन प्रायरीक पावोंक ते वपले. आंतोनीक चलोवंक जायनासलें देखून एका बैलाच्या गाडयेर ताका बसोवन ताच्या मोगाच्या पदवा कुशी ते गेले. ताची गाडी पदवाच्या शाराक वाटेर पेटयली. वाटेर आंतोनीक मेळोंक म्हणून कांपोसा पियरो प्राद आयलो. आंतोनीची स्थिती गडीत आसाची जाणा जावन पदवाक वेच्या पयलेच थंयच आसल्या भितरल्या माद्रींच्या कोवेंताक वचोंक ताका सांगले आनी थंयसर ताका आपोवन व्हेलें. कित्याक पदवा शारामध्ये आजच्या सांता मारिया प्रायरीक तो वचत तर ताका पळोवंक लोक मस्ती येतलो देखून वरविंगड जाग्यार आजच्या भितरल्या माद्रींच्या रुमाक थंयसर ताका व्हेलो. आनी आर्चिलाच्या त्या ल्हान प्रायरीन तो पावलोच आंतोनीक कठीण हस्कत गाय भोगली. आनी ह्या वेळार ताणें आपणाक निमाणें सक्रामेंत दिवचें म्हणून विनंती केली. आनी ह्या घडी निमाणो सक्रामेंत ताका दिलो. आनी ह्या वेळार ताणें गायलें तें गीत या सांगलें तें गीत ग्लोरियोसा वेर्जिनम म्हणलें गीत मोरयेक ताणें गायलें. आनंदपरीत सोबिणी त्रिलोकी तूं एकलीच राणी पानो दिताय गे बाळोकाक तुज्याच रचणारा गीत ताणें म्हळें. मोरये गीत गावन जाताच भगवंत आंतोनीन आपले दोळे सर्गाक कुशीक परतिले. ताणें हात उबारले. ताचें तोंड विचित्र संतोषान भरलें. प्राद भावान आंतोनी लागीं विचारलें कितें देखताय बाबा आंतोनी. हांव म्हज्या सोम्याक पळयता म्हणून आंतोनी नाचतली. तक्षण तांकां समजलें आंतोनीची गडी लागीं पावल्या. त्या वेळार ताणें प्राजिताची किर्तनां गायलीं आनी ह्या वेळार ताचो स्वास रावलो. आंतोन मरण पावलो देवा लागीं पावलो. थोडेच गळयेरी ताचे मुखामळ इतलें पद जोडलें की ताचे मुखामळ सोबीत जालें. ताच्या मुखामळाचेर कुर्पा दिसतली. ताच्या मुखामळाचेर पद दिसतलो. ह्या वेळार थंयसर आसलेल्या सगळ्यांक एका तराचें अजापशें भोगलें. पूण त्या वेळार आंतोन सत्ता आसतना सुमार 30 वर्सां साहित्य जाणांनी ताचे संतोषपरीत मोरान देखलें. ह्या वेळार खंय ताका मोर निके पुंचे म्हणलो वाद उठलो तरी पूण निमाणें ताका ताचें मोर्न व्हेलें थंयसर. आनी ह्या घडये ताचें दर्शन एका पाद्रीक लाभलें. कित्याक म्हळ्यार ताका खबर नासली आंतोनीची खबर कोणायकी कळोन नजो. लोक सगळो येत म्हणल्या भियान पूण एका भुरग्या मारिफात ही खबर सगळ्या लोकांक पावली. हारी हारीनी लोक धांवून आयलो. ताची मरणाची खबर नासलो. मठाधिपती आंतोन पोर्चुगलात आपणाच्या घरा वेता म्हूण ताणें चिंतून ताका वेंगून बरें पयण मागूं म्हूण गेलो. त्या दळा ताच्या गळ्याक आपुडलें आनी नपयस जालो. कित्याक म्हळ्यार त्या मठाधिपतीक दूख आसली गळ्याक. ताका खबर नासली आंतोन मेला म्हणून. पूण ताका एक दर्शन लाभलें की हांव बाबा तुका आदेवस मागता म्हळें. आनी त्या वेळार त्या मठाधिपतीक आंतोन दिश्टीक पडलो आनी ताच्या गळ्याक ताणें धरलें. ह्या वेळार ताचो गळो उक्तो जालो उलोवंक लागलो. उपरांत ताका कळलें की खबर पावली की आंतोन मरण पावला म्हणून. वय मोगाच्या भावा भयणीनो आंतोनीच्या मरणाची खबर सगळ्या लोकांक पावली. हारी हारीनी लोक आयलो. मस्त लोक जमा जालो. 13 तारीख रात अशी पाशार जाली की दुसरे दिसा लोकांच्यो हारी सांगच्यो नाय. कोणच्या लोक येताले. मरणाचे निमाणे दीस घालून कुरडातले.
ताची रेलीक कुणी आपूण वशा म्हणून आत्रेकतले चोर लोक सुटकान रडतलो. जुनाची 14 तारीख सांजे प्रोविन्शियल बाप आर्चिलाक आयलो. कापोदी पंचायतचो लोक ताका मेळून तेच मरण करूंक अनुमती मागा लागले. विस्पान दिलो निर्णय घेवन कांपोदी पंचायतीच्या लोकांक टायर जाल्यान अशें ताचें मोन निके पिलें. आनी आज आमी पळयता ताच्या मरणाच्या फोंडा लागीं जायते लोक थंयसर गेले आनी अजापां जालीं. केप्पे आयकोंक लागले, मोने उलोवंक लागले, थोटे चलोवंक लागले आनी जायते पिडेस्त बरे जाले ताच्या मरणाच्या फोंडार. आज आमी पळयता 13 आंतर्यान केल्लो भाग्यवंत आंतोन संवसारभर अजापाचो सांज जावन देवाचेर विशेष देवाच्या लागीं मागून संवसाराच्या लोकांच्या आत्म्याक बरें करता, गूण करता. ताची मदत मागलो, ताच्या लागीं विनाश केल्लो, कोणाकीच तूं सोंग घालिना. भगवंत आंतोनीच्या मदतीन आतांच जाल्लें साध्य जाता. आमी पळयता ह्या जाग्यार फाटल्या जायत्या वर्सां जावन कितलेशें बरेंपण जाता. देवाक साथ आमी दिवंक फावो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, भगवंत आंतोनीक समर्पण दिल्ल्या ह्या संस्था मार्फत ताची फेस्त आमी आचरण करतना, हर एका मंगळारा नव्यान करतना, म्हयन्याच्या पयल्या मंगळारा ही रेतेरी चलयतना, देवाच्या उतारांगासर नियाळतना भगवंत आंतोनीच आमच्या लागीं उलयता म्हणलें आमी चिंतूंक जाय. हो भावाट, हो विश्वास ही पाक्याने आमचे ते आसाचे. भगवंत आंतोनीच्या मरिपात पवित्र सभेचे उर्बेस्त वावराडी आपल्या थोड्याच वर्सांनी उर्बेस्त वावराडी जावन आज पवित्र सभेचो उरतो एक अजापाचो सांज जावन आपल्या देवाच्या सत्तेन कृपेन